जेजू, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी वंदिता, तुका आमचें सगळें जिवीत समर्पिता.
जेजू आमच्या काळजांत नातालांच्या वेळार जल्मलो आसा. ताका आमी आमच्या काळजांत येवकार दिलोलो. ताचे बरोबर आमचो दीस आख्खो काल आमी ताचे सोबें सारलोलो. जशे भाशेन गवळ्यांक इतलो आनंद मागीर घडलो, तेच भाशेन आमच्या जिवितान जेजूच्या आसण्याचो आनंद आमी अणभवलो. काल नवी कापडां घालून बरें जेवण जेवन ही दादोसकाय हो आनंद आमी अणभवलो. पूण थोड्या जाणांक जेवण नासलें, कापडां नासलीं आनी आनंदूय नासलो. ह्या सगळ्या भाव भयणींक जेजू आमी तुजे सरशी हाडटा. आनी आमकांय जांकां कांयच मेळोंक ना तांकांय आमकांय तुजे सरशी हाडून तूं साहेबा जावन आसा आमचें जेवण खावन आमची दादोसकाय. तुजेरूच पातयेवन जेजू आमचें जिवीत आमी साळूंक लागल्या. पूण दुसऱ्यांक तुवें दिलाय म्हणून आमी भितरल्यान कुण्णाटकायेन बरोंक ना. कित्याक जेजू तूंच खालतेपणी म्हजें जिवीत तुजें करून हो अणभव तुजोय जाल्लो आसा. हे गोठायेन म्हजी स्थिती हांव पत्करतां. कित्याक तूं गरिबांचो मोग करताय, कोयद्यांक तूं सुटका दिताय, कुड्ड्यांक ताचे दोळे तूं उगडटाय. हिंचे स्थितींत जो हांव आसों, हांव जाणो की तूं म्हजे सरशी आनी म्हजे स्थिती तूं पत्करून जियेताय. इतलो तुजो मोग जेजू म्हजे सोबें आनी सगळ्या सोबें. ही खात्री म्हज्या काळजांत जालेली आसा. तुका हांव हेच स्थितींतल्यान आर्गां दितां, बोसतां, तुजी महिमा बरगणटा. कित्याक तुवें हे मनशा स्वयं पत्करलेले आसाय. आमी जीं दुयेंत आसा तूं म्हजे सोबें जियेताय आनी म्हजें दुयेंस तुवें पत्करलेलें आसाय म्हणून म्हाका खात्री जाल्या. हांव एकसुरो ना. आनी आमी सगळीं जाणां कुडींत मनांत भावनांनी व आत्म्यान जीं दुयेंत आसा हें सगळें तुवेंनूच तुजें केलेलें आसाय.
As we gather before you, we bring to you, Lord, all our experiences, all our feelings, all our emotions, all our anxieties, all our joys and sorrows. We place them at your feet, O Lord. And during this time, Lord, as we are connected to you by various means, at this very moment, we pray for all those who are participating directly in this adoration. We ask you, Lord, to shower your abundant blessings on each of them. Give them good health of mind and body, so that they may continue to live as witnesses to the gospel. We also continue to pray for the pandemic situation in the world. In many countries, things have gotten worse. We pray for the victims, for the doctors, for the nurses, the medical staff, and all those who are charged with the duty of taking decisions during this situation. We ask you, Lord, to be their guide and strength, so that they may do a good discernment and take the right decisions. We also continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to shower your abundant blessings on them. Give them good health of mind and body. We also continue to pray for all those students who are preparing for their exams. We also pray for those who are preparing for a job interview. We ask you, Lord, to be their guide and strength in these days, so that all their hard work may bear fruit. We also continue to pray for all of us who have been affected in various ways by this pandemic. At this moment, Lord, we offer all our prayers to you. Even if we haven't expressed it, Lord, you know what's deep in our hearts. And we ask you, Lord, that as we begin another day, to give us the strength, to give us the courage, that we may walk and do everything as you want us to do. That today we may be able to share the mercy, compassion, and love that we have received from you to those who we encounter, be it at the workplace, in the neighborhood, or even at home.
जेजू, तुवें आमकां ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून दादोशी केलें. हो वेळ तुजे बरोबर सारून तुवें आमकां धीर आनी आदार दिलाय. आमचो भावार्थ वाडयलाय आनी कृपेन बरोवन आतां आमी तुका वंदिता. आमचें जिवीत तुका समर्पिता. Sastangi noman korta Sodun deunatliu riti Sevatur manovoturata Soim bache vishoyamche Gospoda Gutamuka Tirvado amso babar Soim vorte vishoy dinar Priti chapa pakamcha Zuiti vod vodak dacha Murgotun karzantona Vakoya Vakanuya Upsolyata Jimodlo Mogacha Povitatmya Samsarko Kalte Ponya Mandivya Sasna Sasna Amen. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय. Soglia swadaco undoto मागुया. देवा, एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimakalis, Dimakalis, Tuja Kalsa Sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu.